Mateus Angel 8 hours-वर 23:27 आमी नियाळया. जेजू वादळ थंड करता. उपरांत जेजू दोणीर सोडलो. ताचे शिशी ताच्या सांगाताक गेले. अशें आसता सरोवरांत एकाचसाण एक व्हड वादळ उठलें. दोणी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटालो. तवळ ताचे शिस ताच्या सरशें वचून ताका जागोवन म्हणाले, सुमी आमकां बाचाव कर, आमी बुडतांव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें. पळयले मनीस विस्बीत जावन म्हणाले, कसलो मनीस हो वारें आनी दर्यो लेगून ताचे उतर आयकतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, वारें आनी दर्यो लेगून आमच्या सुमेचें उतर आयकतात. पिडा शिडा, अंकर, बनपस, बंदड्यो हें सक्कड जावन जेजू आमकां सुटका दिता. जेजू न्हिदून पडलो देव न्हय. जेजू आमच्या भावार्थान आमकां घट करचो देव. आमी भावार्थी जावन जिवया, भावार्थ सांडचो नाका. आमचो भरवोसो जेजू थंय दवरया. कितेंय येवं, कितेंय जावं, आमी जेजू सांगाता जियेत येयल्या म्हणलो निर्धार घेवन आमी भियेनासतना पिडा शिडा फोड करया आनी धैर्यान सुमयाक आमी सुमये समोर उबी रावया आनी सुमी आमकां चलयतलो. आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर सुमयाचो आशिर्वाद देवन येवं दी. सर पिढी शेडेस्तांक तो गूण करून दी आनी ह्या दुवारी आमकां जेजूच्या त्या राजाचे आशिर्वाद मेळोवन दी. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलीन सोजू शोमो गादी येसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसावा खातीर मागा.